word problems from the unit linear equation. So just now तुमची जी प्रिलिम एक्झाम झाली सो त्या हितून तुमका क्वेश्चन नंबर 41 जो असा तो हे वर्ड प्रॉब्लेम विचारलेले. सो हितून तुमका सांगला इफ 1 is added to each of given two numbers their ratio becomes 1:2. ओके, सो लिनियर इक्वेशनान सदांच या दोन कंडिशन्स तुमच्यो फॉर्म करपाक जाय तुमका. ओके, सो हांगासर सांगला तुमका 1 is added to each of given two numbers. सो ते दोन नंबर्स खंयचे ते आमकां खबर ना, पण दोनूय नंबरांक 1 ॲड करपाक जाय. तशेंच हावेवर सेकंड कंडिशन बेस when 3 is subtracted from each of the two given number. सो तुमकां सांगला 3 सबट्रॅक्ट करात सेम ते जे टू नंबर्स असतले पळय त्या हितून. सो त्यांचो रेशो कितलो जातलो 5:11 जातलो. सो फायंड द टू नंबर्स. सो ते टू नंबर्स आमकां खबर ना, सो कितें फायंड सांगता पळय तेका आमी लेट घेतले. सो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाय. ओके, सो आता आमी हांगासर फर्स्ट कंडिशन घेतले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन. सो फर्स्ट कंडिशनान कितें सांगला आमकां 1 ॲड कर म्हणून सांगला टू नंबर्सांक, तेंचो रेशो जातलो 1:2. सो रेशो आसता तो सदांच आमी बरयतना इन द हितून बरोवपाक जाय एक इन द फ्रॅक्शनान बरयतले 1/2 येतलो. सो हांगासर हे जे दोन नंबर्स आसा ते तशेंच बरयतले. सो तुमकां हांगासर 1 ॲड कर म्हणून सांगला टू नंबराक. सो हांगासर दोगांकूय 1 ॲड जातलो. सो मागीर क्रॉस मल्टिप्लाय 2x + 1 आणि 1y + 1. सो हेजे कितें जातले 2x + 2y + 1. सो ह्यो एका मल्टिप्लाय. ओके, सो हे कंडिशन जाले. मागीर इक्वेशन फॉर्मान बरें फर्स्ट 2x आणि ह्यो प्लस आहा तो मायनस आणि नंबर एकी कडेन व्हरात. सॉरी, सो 1 आणि हो +2 आहा तो हेवटेन येतलो. सो कितें जातलो मायनस. सो इक्वेशन कितें जालें 2x - y = -1. सो हे इक्वेशन 1 जालें. सेम तुम्ही आतां अकॉर्डिंग टू कंडिशन 2 कितें सांगला तुमकां सेम तुम्ही हांगासर घेतले फ्रॅक्शन नंबर तुमकां कितलो दिला सेकंड हितून 3 सबट्रॅक्ट कर म्हणून सांगला त्या दोनूय नंबरांसून रेशो 5/11 जातलो. सो सबट्रॅक्ट सांगला. ओके, सो हांगासर सेम 11 x - 3 आणि 5 y - 3. ओके, सेम वे तुम्ही सॉल्व कराच आणि तुमचे जे कितें x आणि y आन्सर येतलो. ओके, सो हांगासर एक इक्वेशन येतले ते इक्वेशन आणि हे इक्वेशन मेळोन तुम्ही कितें करतले सॉल्व करतले बाय यूजिंग एलिमिनेशन ऑर सबस्टिट्यूशन आणि जे कितें आन्सर येतले ते तुम्ही कमेंट बॉक्सान सेंड कराच आणि व्हिडिओक लाईक आणि सबस्क्राईब कराच. थँक्यू.